आमी खूब भोगलां तें भुरग्यांनी भोगचें न्ही, कोण कितें म्हणटा तें म्हणून न्ही, ते आसतात न्ही थोड्यांचे जाळ, हें आनी बाय कितें नवेंशें असलें अशें म्हणटात न्ही. पयलीं हें चिंतप जाता की लोक कितें म्हणटले. देर आर नो फील्ड इन वीच वुमन आर बिहायंड मेन एनीमोर. खंयचीय विधी जर एखाद्री करता जाल्यार ती कित्याक करता, ताचे फाटलो हेतू कितें हें भुरग्यांक कळपाक जाय. तें बरोबर जालें न्ही. ही आसा आगळ्या लग्नाची वेगळी काणी. ही काणी जावन आसा एका अस्तुरीच्या अस्तित्वाची, तिच्या धाडसी निर्णयाची, समाजाक दिल्ल्या प्रोत्साहनाची. ही काणी जावन आसा दर एका घरांतल्या बायलेची. पळयात ही आगळी वेगळी लग्नाची काणी फक्त गोमंतक टीव्हीचेर. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या अस्मिता ह्या कार्यावळीन तुमकां येवकार. अस्मिता ह्या कार्यावळींत आमी वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्यो अस्तुरी जांच्यांनी व्हड व्हड काम केलां किंवा कितें तरी वेगळें करून दाखयलां तांचें दर्शन ह्या कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार आमी घेवन येता. चला तर आयच्या अस्तुरींक आमी मेळया. आयच्या समाजान विधवा बायलांक पयस दवरप, कसल्याच धार्मीक कार्यावळींनी तांकां वांटेकार करूंक दिवप ना, तांकां हिंसावप, तांकां लज करप हें चालूच आसा. ह्या मानसिकतेचे लोक आजुनूय आमकां दिश्टी पडटा. पण हाचेर मात करीत एक्के विधवा आवयन आपल्या चलयेचें कन्यादान केल्लें आमकां पळोवपाक मेळटा. इतलेंच न्हय तर त्या लग्न सुवाळ्यांत 2 बायलांनी भटपणूय केला. इतलेंच न्हय तर त्या लग्न सुवाळ्यांत मंगलाष्टका लेगीत एका अस्तुरेन म्हणिल्ली आसा. तर आमी आयज आयला ह्या कुटुंबा बरोबर तांचे कडेन चर्चा करपाक. तांच्यांनी इतिहासीक अशें लग्न आमकां दाखयल्लें आसा, आमचे दोळे उगडिल्ले आसा. आयज आमी ह्या तांचे कडेन चर्चा करया. आमचे बरोबर आसा नवी व्हंकल डॉक्टर गौतमी, ताचे मिस्टर डॉक्टर प्रथमेश, ताची आई म्हणजे मेन जिणें हें कन्यादान केलां ती आमची उषा उर्फ RJ उषा म्हणल्यार जाता. तिचे बरोबर आसा उषाची माय, ती आसा आमची शामलता नायक. तिणें तिका खूब सपोर्ट केला, मोटिवेट केला. आयज आमी पळयता की माय सून रिलेशन म्हणजे लोक चिंततात की अशें म्हणजे बरें नासता हें नासता, पण तिणेन आपल्या सुनेक अशें मोटिवेट केला तें तुमकां आमच्या आयच्या कार्यावळीन पळोवपाकूच मेळटलें. तर प्रथमेशाची मम्मी आसा आमच्या बरोबर, नेहा डिचोलकर. तर आमी आयच्या कार्यावळीक सुरवात करया. सगळ्यान पयलीं गौतमी आनी प्रथमेश तुमकां खूब खूब कॉंग्रेच्युलेशन. गौतमी, तुवें येदो व्हडलो निर्णय इतिहासीक असो घेतिल्लो आसा, धाडसी निर्णय म्हटल्यार जाता. तुवें तुज्या मम्मीक सांगलें की जेन्ना तुजें लग्न थरलें की आपल्याक लग्न करपाचें आसा धार्मीक पद्दतीन, जाल्यार तुवेंच आपलें यजमानपण करचें अशें तुका कित्याक दिसलें? हाचें कारण कितें? एक्चुली हो निर्णय इतलो इतिहासीक जातलो किंवा गोंयान फर्स्ट टायम घडला हें आमकां खबर नाशिल्लें. सो नॅचरली प्लॅन बी असो म्हाजे कडेन नाशिल्लो. म्हणजे इट वॉज ऑलवेज की मम्माच करतली आनी कोणें करप अशें केन्नाच मनान येवं नाशिल्लें. इट जस्ट फेल्ट रायट. मम्माचो तो रायट आशिल्लो पयलींच्यान, सो मम्माच करतली हो निर्णय फिक्स्ड आशिल्लो म्हाज्या मनान. कशें तरेन तूं मोटिवेट जालें जावं हो निर्णय घेवपाक कशे भशेन इन्स्पायर जालें तें सांग. आय थिंक इन्स्पिरेशन एट एवरी स्टेप इन माय लायफ हॅव ऑलवेज बीन माय पेरंट्स आनी दे हॅव ऑलवेज taught us to chase our dreams and to believe in what is right and do what is right. सो इवन म्हाज्या एज्युकेशनाचो जेन्ना क्वेश्चन आयलो, म्हाका वेटनरीज करपाचें आशिल्लें ल्हान आसतना, आनी आय थिंक दे वर माय बिगस्ट सपोर्टर्स थ्रू आवट आनी दे एनकरेज्ड मी. इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट आय थिंक टू मूव टू अनदर स्टेट, कित्याक की हांव ऑलवेज पॅम्पर्ड आशिल्लें आनी अशें कांयच हार्डशिप्स नाशिल्ले लायफान. सो तांकां इनिशियली खूब डावट आशिल्लो की हें एडजस्ट जातलें काय जावचें ना करून, पण आय समहाव टूक स्ट्रेंथ फ्रॉम देम आनी पॉंडिचेरी शिक्षण जालें म्हजें. सो आय थिंक upbringingूच तशें जाल्लें टू ऑलवेज डू एंड फॉलो योर ड्रीम्स एंड डू समथींग दॅट यू बिलीव इन. सो मम्मा वॉज माय बिगस्ट इन्स्पिरेशन. इवन आफ्टर पप्पाज डेथ शी स्टेप्ड अप. तिणें फूल घर सांबाळ्ळें आनी अशी कित्याची कमी केन्नाच आमकां फील करपाक दिवना. सो इट वॉज हर रायट आनी आय ऑलवेज वॉन्टेड हर टू डू इट. एवरीथींग वॉज स्मूथ सेलिंग. अशें कांयच डिफिकल्टी नाशिल्लो, कांयच अडचणी नाशिल्लो. आय थिंक फ्रॉम डे वन इट वॉज व्हेरी इजी आनी व्हेरी कम्फर्टेबल. म्हणजे अशें केन्नाच दिसना की फर्स्ट टायम मेळटा आनी हालींची वळख जाल्या. इट वॉज ऑलवेज कम्फर्टेबल. आय थिंक इवन विथ हिज फॅमिली आनी मेन ते फॅमिलीचें जेलिंग जें जावप आसता तें बरें जालें. बोथ आर फॅमिलीज गॉट अलॉंग वेल, सो दॅट वॉज ऑलवेज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू मी. सो इट वॉज ऑलवेज इजी, इट वॉज ऑलवेज नायस. जेन्ना गौतमीन हो निर्णय घेतलो तेन्ना तुका कळयलाच आसतलें, तेन्ना तुजें कितें आसलें रिएक्शन?
I was totally on board with this. No second thoughts. I said, go ahead. Okay, I am always there to support you. Like she said, even we did not have a plan B. Okay, माझे आशिल्ले की म्हाज्यानी मम्मान करपाचें. Okay, but she was under her. It was not even a year since my father passed away, and it was a very big step for her to take. सो म्हाका तेचें अनड्यू प्रेशर घालपाचें नाशिल्लें. आय जस्ट आस्क्ड हर, मम्मा तूं पण केलं तर बरं होईल. बट शी वॉज व्हेरी हेजिटंट बिकॉज ऑफ सोसायटल प्रेशर्स प्लस विथ माय फादर्स दिस थिंग. ओके, फर्स्ट मॅरेज इन द फॅमिली. सो आय डो नॉट put any undue stress on her, but she gave us assurance like गौतमीच्या घरच्यांचा सगळ्यांचा सपोर्ट आहे, तू पण काहीच हे करायचं नाही, सगळं आम्ही म्हणजे तसंच व्हायला पाहिजे. आणि खूप चांगला निर्णय आहे. ओके, तू त्यांना सगळं सहकार्य दे. ओके, आणि तसंच घडून आलं. आय पर्सनली फील the lines drawn between men and women are slowly but definitely disappearing, and there is nothing as there are no field in which women are behind men anymore, be it professionally, and I also feel we need to bring about that change socially in all the societal norms, whatever म्हणल्यार men and women they should move along shoulder to shoulder. मम्मी जेन्ना गौतमीन अट घातली की तुमीच यजमानपण करचें म्हणून, तेन्ना तुमच्या पयलीं मनान कितें आयलें? म्हाका गौतमीचो हो निर्णय तसो पळोवपाक गेल्यार पिशेपणाचो कसो दिशिल्लो. कारण आमी ल्हानपणा वयल्यान पळयत आयल्या की एखाद्रे बायलेचो घोव भायर पडलो की मागीर म्हणजे दोगां जाणां ना जाल्यार तें लग्न कोण तरी घरांतलो लागींचो आसा ती करतात. पूण गौतमीन जेन्ना हें म्हाका सांगलें की मम्मा तें तुवेंच करपाक जाय आनी तूं करना जाल्यार म्हाका लग्नूच नाका, तेन्ना म्हाका ताचेर खूब विचार करचो पडलो. आमच्या समाजाचो करचो पडलो, घरच्यांचो करचो पडलो. आनी हें म्हाका गौतमी सांगतना म्हजी माय म्हजे बरोबर सदांच आसता, तिणें आयकलें. तिणें म्हटलें कितें चुकीचें सांगता तें. तिणें तो निर्णय उखलून धरलो. आनी म्हाका दिसता हें शक्य जालें तें गौतमी खातीर, म्हजे माय खातीर, आनी तितलेंच क्रेडीट वता डिचोलकर फॅमिली खातीर. तांच्यांनी गौतमीन जें कितें म्हटलें किंवा आमकां जें कितें पडटा तें तांकांय पटलें हें व्हडलें. आनी दोगांयनी खंयच्यान तरी ना मातशें ल्हानशें ना सुद्दां आयिल्लें तांच्या फॅमिली कडल्यान जाल्यार म्हाका दिसता तें जावचें नाशिल्लें. मी खरेंच खूब बरें केलां. म्हणजे आयच्या तरण्या पिळगेचे मागीर आमची जी विधवा बायलां आसा तेंचे तुमी दोळे उगडलेले आसा म्हणून खूब बरी गजाल. तुमी जाल्यार म्हाजी ह्या फूल हितून न्ही फेवरेट. पळय हांवें जाल्यार म्हणजे अशें माय सून म्हणजे इतली बाय मोटिवेट करता अशी पळोवंक ना केन्ना. पण तुमी कितें सांगपाक सोदताचे? तेंच आमी खूब भोगले पयलीं, म्हणजे खूब त्रास केले लोकांनी. जे कितें खंय पुजेक गेले, खंयचे आनी खंय गेले, हळद कुकमा म्हण तूं आमकां आपयत नाशिल्ली. आनी देवाचें सुद्दां कितें बरो होम दिवन एक चलतालो एका गांवांत, थंय आमी गेलीं आनी सगळ्यो सवाशिणी आशिल्ल्यो. थंय एकट्यान म्हाका सांगलें तूं हें नाल्ल बी घातल्यार जाता म्हणपाक लागलें, तूं घाल एकट्यान. हांव फुडें सरलें. त्या बरोबर ते बाकीचे बायलो आयल्यो आनी म्हणपाक लागल्यो आगे आगे तूं घाल नाका कित्याक तुका घोव ना आनी तूं विधवा म्हणपाक. आवय तें सांगल्या बरोबर म्हाका सामकें रडपा येवपाक लागलें. म्हटलें कितें करतलें. तितल्यान एका दादल्यान येवन सांगलें म्हाका, काय तशें कांय ना, घाल तूं म्हणपाक लागलें होमान नाल्ल. हांवें घातलो. अशे प्रकारचे खूब घटना घडटाल्यो. ते मागीर आमकां सुने खातीर जावच्यो न्ही अशे खातीर हें केलें आमी. आनी आतां गौतमी सांगता म्हटल्यार करचेंच पडलें न्ही. हांवें म्हटलें कर तूं, तें सांगता तें म्हटल्यार बरोबर सांगता तुका, कित्याक तुवें ल्हाना व्हड तांकां केल्या. ल्हाना व्हड केल्या म्हणटकच तुवें करप तें बरें म्हटलें. आवय ती आवय न्ही, कितलीं जाल्यार दुसऱ्यांनी केलें म्हणून हें ना. हांवें म्हटलें करुया. तरी तें फाटीं सरतालें आं बाबडे. कितें आसलें बिसलें जाल्यार अशें फाटीं सरप म्हणजे फुडें सरपाक मातशें हें जाता न्ही. हांवें म्हटलें आगो तूं कित्याक फाटीं सरता, कर. मातशें दचकशी दिसताली ताका. सवाशिणे बायलां मुखार रावले की मातशी दचक कशी. हांवें म्हटलें कित्याक तूं तशें करता, चल तूं फुडें. आनी सगळ्या बायलांनी फुडें सरून विधवा आसूं तरी तांकां मान दिवचो आनी तेणी हें लग्न बी अशें करचें. हळद कुकमा हळदी कुकमा सगळ्यांक तांकां आपोवचीं.
आतां खंय जमानो तसो कांय ना काय ना म्हणटकच आतां सगळ्यांनी बरे भशेन हें करपाचें आनी लोकांक हांव तेंच सांगूंक सोदतां की हें विधवेचें हें करचें न्ही. आमी खूब भोगलां तें म्हणटकच तें भुरग्यांनी भोगचें न्ही. पयलीं ते खूब त्रास करतालीं गोबेले म्हणटकच ते घरांतल्यान भायर सरूं जायना 3 म्हयने घरांतल्यान भायर सरप ना आनी ते लोक सुद्दां दारां धांपताले आमकां पळोवन कितें म्हाका केलां इतले कडेन. हय कितें करप सकाळ फुडें विधवेचें तोंड पळोवप ना, विधवेन कांयच करप ना, विधवेन देवाचें कांयच करप ना अशें खूब करताले आनी खूब भोगल्या. आनी म्हटलें हें न्ही करप ना, कर तूं म्हटलें जावं न्ही कितें जाता तें, कोण कितें म्हणटा तें म्हणूं न्ही अशें आमी ठरयलें. तें बरोबर जालें न्ही. थोडीं आशिल्लीं हळडी बिडी आयिल्ले लोक थोडे मातशी तोंडाक कुसकी बिसकी आशिल्लीं पण आमी तें लक्ष दिवना. ते आसतात न्ही थोड्यांचें जाळ हें आनी बाय कितें नवेंशें कसलें अशें म्हणटात न्ही. हें आनी म्हणटालें कितें काय काय हिण्यानी कितें कशें केलें देवाक मान्य ना कशें केलें अशें तांकां जातालें. जालें एकदाचें आनी हें इतलें जायत पूण आमकां खबर ना सगळी कडेन जातलें म्हणून. आनी कितें बरें जालें काय ना. हय तेंच ताका बाबड्या कित्याक फाटीं दवरुया म्हणजे सगळ्यांक करपाचें. फुडाकार घडटा म्हणजे वेगवेगळे आयच्या बाकीच्यांनी देख घेवपाची हय एदी व्हडली देख घेवन मार्ग मोकळो केला. हय तेंच म्हणटा आतां सगळ्यांनी मेळून तशें करपा जाय, तांकां फाटीं घालूंक जायना, सगळें कार्य करपा लावपा जाय. हांवें ताका हें केलें न्ही म्हाजो पूत गेलो तेन्ना दिवो लावंक जायना हें करूं जायना अशीं लोक म्हणटाले. हांवें म्हटलें तूं लाय देवाकूय दिवो लाय आनी तुळशीकूय दिवो लाय. ते सगळें तें करतालें तेंच अजुनूय तेंच करता. तें लाय म्हटलें तूं सगळें कर. कित्याक म्हटल्यार आमी कितें कोणा मारल्या ना न्ही, आमच्या घोवाक कितें आमी मारतलीं ना न्ही. हय आमी तें हें केलें सगळें. शिकला हांव 9th. शिकपा म्हणजे कितें म्हाजें शिकपा जावना कित्याक म्हाजें 8th आसतना लग्न जालें 15 वर्साचेरच. 16 वर्साचेर म्हाजेर पूत जालो युगराज आनी तेच्या नंतर मागीर शिक्षण ना, सर्वीस ना, कांय ना. तेन्ना 8थाक 9थाक सुद्दां सर्विसी मेळटाल्यो टिचरी बिचरी बाई बी जाताल्यो पूण म्हागेलो घोव म्हाका धाडिनाशिल्लो म्हणटकच तें कांय हांव तें करूं ना. फक्त अशें कल्चर म्हणजे अशें फुगड्यो घाल तशें करतालें. रेडिओचेर बिडिओचेर फुगड्यो घातल्या. मागीर टी व्ही जाली पळय तेन्ना सुद्दां आमी प्रोग्राम केला. पळय फस्ट टी व्ही आयली तेन्ना तो पांजाबी आयिल्लो तेन्ना टीव्हीचें उद्घाटन आमी केलां. फुगड्यो बिगड्यो घालून नववारी न्हेसून तशें सगळें करतालें. धालो फुगड्यो हें तें पण बाकीचें अशें तशें नोकरेक सर्विसे बी तशें कांय गेलें ना. आनी पुताक म्हाज्या आवडय नाशिल्लें मागीर खंय गेल्लें थंय धाडिनाशिल्लो तो. गौतमीचें ल्हानपण भुरगेपण आमकां सांगा. गौतमी ल्हान आसतना खूब एक्टीव आशिल्लें. तें 10 म्हयन्याचेरूच चलपा लागलेलें आनी खूब धांवप. खूब धांवतालें खेळटालें डान्स सगळ्यो ताका हांव शिकयतालें. हें ABCD वगैरे सगळें हांवें शिकयलें ताका. पोयमी शिकयल्या. हय सगळें डान्स करप अशें सगळें हुशार आशिल्लें तें. आनी मेन म्हणजे ताणें जेन्ना बापूय गेलो न्ही तेन्ना खूब हें केलें म्हणजे आपूण व्हडलें कशेंच. हय तेजे बरोबर हॉस्पिटलान रावलें आनी मागीर ताका हॉस्पिटलान वचून सुद्दां ताणें तांकां सांगलें डॉक्टरांक जेन्ना बापूय हें जालें की तूं डॉक्टरान सांगलें तुमी उपाय कराच जालो ना जाल्यार ताणें सांगलें तेन्ना ते बॉडी हें व्हरताले न्ही पणजी घेवन वताले. पणजे व्हरताले न्ही तेन्ना तांकां सांगलें हेणें सांगलें पणजे बी ताका व्हरूं नाका तुमी थंयच दवरा आपूण व्हरता येवन आपल्या बापायक. आनी दोगांय भाव भयणां गेलीं रावलीं थंय आनी तेणी सगळें हें केलें आनी सगळें करून हांगा पर्यंत हाडलें ताका. खूब केलें
तशी हुशाराची. मागीर बाकीचे सगळे सुद्दां ताणें केला. क्रियाक्रम दोगांनी केले, दोगांनी मेळून बापायचें केलें सगळें. हय, आतां तें दिना न्ही चलयां सुद्दां करूं, पण ताणें केलें भावा बरोबर. हय हय, खूब फुडाकाराचे. आतां तो गेल्ल्याक कोण बरी नासून पडलें, हांव बरें नासून पडलें जाल्यार ते हॉस्पिटलां व्हर हें व्हर सगळें तें करता. आनी तें सांगता तें मागीर आमी आयकप. हय, आई अमकी साडी न्हेसूं नाका, अमकी साडी न्हेस, आई हें करूं नाका, हें कर, अशें सगळें. पण ल्हानाची व्हड जालीं भुरगीं आमची. पण लोकांनी आतां समजोवपा जाय आनी सगळ्यांनी बरे भशेन फुडें सरून सगळ्यांनी लग्न करप, हें करप. विधवा म्हणून तांकां तिसचची न्ही आनी हें करचें न्ही. मंगळसूत्र घालनाका म्हणटा थोडीं. आमकां तें पयलीं आसतालें खूब तें आमच्या वेळार. कितें तें मंगळसूत्र बी घालपा दिनाशिल्लें. घुवून मेल्या बरोबर ती सगळीं कांकणां फोड, मंगळसूत्र तोड सगळें करतालीं. आतां तें कांय करूं जायना तशें. कोणेच अशें आपले सुनेक हें करचें न्ही, त्रास करचो न्ही. लग्न करता करपा दिवची आनी हें करूं जायना, तें करूं जायना अशें म्हणचें न्ही अशें. आनी दुसरें म्हणजे आतां थोडीं जाणटीं आसात, तिका हें ना, तांकां जें केल्लें आसता ती तांकां करतात. पयलीं जें तेणी केल्लें आसता, जाणट्यांनी तांकां केल्लें आसता पळय, त्रास केल्ले, ती मागीर ती सुनाक करतात. आनी ते सुनाक सांगतात ती तुमी करूं नाका, तें जायना तें तशें अशें. पण आतां तेणी फुडें सरून सगळीं कार्यां करपा लावची सुनेक. आनी सून म्हणजे कितें आपली धूत भशेन न्ही, तिका आपली कशी समजून सगळीं कार्यां करची अशें म्हाजें म्हणणें. जेन्ना गौतमीन आनी प्रथमेशान हो जो निर्णय घेतलो इतिहासीक, तेन्ना तुमकां कळयलाच आसतलें, तेन्ना तुमचें कितें फर्स्ट रिएक्शन आसलें? म्हाजी रिएक्शन म्हटल्यार म्हाका दिसलें काय अशें वायट कांय दिसूंक ना तशें. ती करता जाल्यार तेणी फुडें सरची अशें म्हाजें पर्सनल मत आसलेलें. हांवें तांकां केन्नाच म्हणूंक ना तूं अशें बरें न्हू, अशें करपाक जायना, अशें केन्ना म्हणूंक ना. आनी म्हाज्या चल्याचें प्रथमेशाचें मत आसलेलें की मम्मी हें जाता तें बऱ्या भशेन जावंक जाय आं, आनी तूंय तशें काय तांकां हें करूं नाका. म्हणलें ना रे, म्हटलं म्हाका सगळें मान्य आसा अशें सांगलें. हांव त्या विचाराची ना, कळ्ळें न्ही. म्हाकाय तशेंच जाय आसलेलें. पण म्हाकाय तेणें सांगलें मम्मी तूं सुद्दां कर म्हाजें अशें. हांवें म्हटलें ना रे बाबा, म्हाका विचार करचो पडटलो त्या हाचेर मातशें. म्हणल्यार आमचें फस्टूच आसा आमच्या घरान लग्न. म्हटल्यार पहिल्यांदा 2-3 दीस पयलीं सारके विचार करता आनी मागीर कितें तें सांगता अशें म्हटलें. मागीर तेणी हांवें मातसो विचार केलो. म्हटल्यार एका व्हडल्यांक कशें दिसतलें. हांवें असो निर्णय घेतलेलो फस्टूच आमच्या घरान, मागीर आमची जाणटी मनशां कितें म्हणटलीं असो हांवें पयलीं फस्ट विचार केलो. तांकां पडटलें काय ना अशें म्हाका दिसलें. म्हणून हांवें म्हटलें अशें मातशें फाटीं सरलें. पण तेंच्यांनी केलें म्हाका खूब बरें दिसलें आनी हांव हॅपी आसा तेतून. गौतमी सारकी सून आमच्या घरान येयली, हांव खूब खूश आसा. आनी तेंची फॅमिली आमकां चांगली खूब आवडल्या आनी ती आमकांय म्हाका तेचीय खूब खुशी आसा. फॅमिली सगळी आमी दोगांय म्हणजे वांगडाच आसता आनी आमचे विचारूय एक आसा दोनी फॅमिलीचे, ते म्हाका खूब आवडटा. आनी आतां म्हाकाय मागीर खूब जाणांनी फोन करून सांगलें तूं कित्याक करूंक ना, तूं करचें आशिल्लें. पण हांवें तितली डेरींग करूंक ना इतलेंच. आनी आतां फुडें अशें जावचें, सगळ्यांनी तशें करचें अशी म्हाजी इच्छा आसा. नवीन रिती करपाक मेन म्हणजे न्हयकार आसता तो सोयऱ्या धाऱ्यांचो, तांचे कडेन तुमी कसो फुडो केलो? म्हणजे म्हाका तशें सोयऱ्या धायऱ्यांक सगळ्यांक विचारपाची गरज पडली ना, कारण म्हाका घरानूच स्ट्रॉंग सपोर्ट आशिल्लो. एक तर गौतमी आनी गौतमीची फॅमिली जी जावपाची फॅमिली आशिल्ली, डिचोलकर फॅमिली, प्रथमेश. हांवें पयलींच गौतमीक सांगलें की म्हजी एकूच अट आसा, समज थंयच्यान ना येता जाल्यार आमी फाटीं सरपाचें. पूण अशें जालें की तांच्यांनी सगळ्यांनी मान्य केलें. प्रथमेशाची मम्मा, भयण, प्रथमेश, कोणेच ना अशें म्हटलें ना. फुडें वचपाक म्हाका एक तें ग्रीन सिग्नलूच आशिल्लें. दुसरें म्हज्या घरान सपोर्ट आशिल्लो. गौतमी, म्हजी माय, चलो म्हजो कार्तीक, म्हज्यो भयणी नडणू, प्रचला, पूनम, सगळ्यांचो. मागीर म्हाका ताच्या पयशिल्ली फॅमिलीक विचारपाची गरज अशी दिसली ना, कारण लागींची जी क्लोज फॅमिली आसा तांणी म्हाका कोणेच फाटीं ओडलें ना. पूण तेन्ना आमी कितें तरी वेगळें जगा वेगळें करता अशें म्हाका मात दिसूं नाशिल्लें आनी आमी अशें करचें अशेंय दिसूं नाशिल्लें. आमचो मेन म्हत्व आमच्या लग्नाक आशिल्लें. कांयच विघ्ना येनासतना लग्न जावचें, बरे भशेन जावचें
आनी ह्या लग्ना वेळार म्हजी चली सगळ्यान सुंदर आनी सगळ्यान खोशी आसची इतलें स्वप्न आशिल्लें. आमी अशें आयकलें की भटपण करपाक कोण रेडी नाशिल्लो गोंयांतलो, मागीर तुमी भायल्यान 2 बायलां हाडली, ताचें कशें कितें तें सांगात. हय, हांवें लग्न म्हणटकच हें लागतात न्ही, पुरोहीत लागतात. हांवें हांगा 4-5 जाणां कडेन विचारलें, 4-5 जाणांचें मत घेतलें, पूण प्रत्येका कडल्यान म्हाका वेगवेगळीं उतरां मेळ्ळीं. कोणें म्हटलें थंय थोड्या कार्याक सुवासिनीच लागतल्यो, सवाशिणीच लागतल्यो. कोणें सांगलें तुमची उपस्थिती चालते, सहभाग चालत नाही. मागीर अशा वेळार हांवें गौतमीक म्हटलें की हातूंतले थोडे पळय जें कितें आसा जें हांव करूंक शकता तितलेंच हांव करतां. उरिल्ल्यो ज्यो विधी आसा त्यो आमी आनी कोणाक तरी सांगुया. त्याय गजालीक तें तयार नाशिल्लें. तें म्हणपाक लागलें सगळ्यो विधी जर तूं करिना जाल्यार लग्न नाका, फक्त रिसेप्शना दिवया आनी ठरिल्ल्या डेटीक जी तारीख आमी काडल्या, जें आमी हॉल बीन बूक केलां थंय लग्न करून बेकार जावया. पूण तशें जायना न्ही. एक सगळें विधिवत अशें लग्न जावंक जाय आनी तितलीच खोशी त्या लग्नाची आनी तितलेंच म्हत्व दुसऱ्या फॅमिली कडल्यानूय येता, तांकांय जाय आसता. सो आमी एकाच फॅमिलीन तो हट्ट धरून चलना न्ही. म्हणटकच म्हजें एकटें फ्रेंड आसा स्वाती शर्मा म्हणून, ताचो घरकार म्हज्या घरकारा कडेन शिकतालो सतार वाजोवपाक. सो ताचे कडेन एक दीस हांव उलयलें. ताणें म्हाका ज्ञान प्रबोधिनी म्हणून संस्था आसा पुणेची, ज्यो सगळ्यो विधी शास्त्रोक्त पद्दतीन करतात, तांची म्हायती दिली. म्हणटकच म्हाका दिसलें सगळ्यो विधी जर वेवस्थीत जाता जाल्यार कित्याक आमी तांकां अप्रोच करचें न्हय. अशें न्ही की हांव गोंयभर भोंविल्लें सगळ्या पुरोहितांक विचारूंक, अशें ना. एक 4-5 जाणां कडेन विचारिल्लें हांवें, पूण म्हाका तसोच प्रतिसाद आयिल्लो. म्हणजे म्हाका तसो वेळ नाशिल्लो सगळ्यांक विचारीत भोंवपाक. आनी दुसरें म्हणल्यार ज्ञान प्रबोधिनी संस्थे जी आसा संस्था, तिचे विशीं हांवें सगळें वाचलें, गुगल केलें, सगळें वाचलें तांचे विशीं, तांची विधी कश्यो आसता, कितें कितें कार्यां करतात ती 16 संस्कार सगळे करतात, सगळ्यो विधी विधिवत करतात. जाय ते लँग्वेज ऑप्शन आसता तांचे कडेन, जाय त्या पुरोहितांचें ऑप्शन आसता. सो तें मातशें म्हाका बरें दिसलें, कारण आतां आमच्या जनरेशनाक जाय न्ही, खंयचीय विधी जर एखाद्री करता जाल्यार ती कित्याक करता, ताचे फाटलो हेतू कितें, ताचें म्हत्व कितें हें भुरग्यांक कळपाक जाय. म्हाकाय बरें दिसलें तें, म्हणून आमी तांकां अप्रोच केलो. आनी आमी तुमचो लग्न सुवाळो पळयताली तेन्ना आमी हेंय पळयलें की गौतमीच्या आत्यान मंगलाष्टकाय म्हटल्यो, म्हणटकून ती आयज आमच्या म्हणजे येवपाक पावूंक ना, म्हणटकून ताचे बद्दल सांग. गौतमीची आत्या म्हणजे गोंयची फामाद गायिका, शास्त्रीय गायिका. गोंया भायर तिणें नांव केलां, प्रचला आमोणकर. तिचें एक स्वप्न आशिल्लें की गौतमीच्या लग्नाक मंगलाष्टकां पूण म्हणटलें. कारण गौतमी जेन्ना जाल्लें, बारशाक जो पायणो आसता पळय न्ही तो तिणें म्हणिल्लो. आनी तिचो भाव म्हणजे म्हजो घरकार योगराज नायक, पंडीत योगराज, ते सदांच ताच्या स्मरणांतले, ताच्या मोगाचे. म्हणटकच ताणें ताच्या पंडीत योगराजालें चली गौतमी, ताचो पायणो ताणें म्हटलो. म्हणून ताका दिशिल्लें सदांच की ही मंगलाष्टकां आपणी म्हणचें म्हणून. आनी ती इतली सुंदर ताणें म्हटली त्या वेळार, एक वेगळेंच वातावरण तयार जालें तिचे खातीर. तुमी जेन्ना यजमानपद करपाचें थारायलें तेन्ना तुमकां कसल्या अडचणींक त्या वेळार तोंड दिवचें पडलें लग्ना वेळार? म्हाका अश्यो अडचणी अश्यो कांय येवना, कारण ज्ञान प्रबोधिनी जी संस्था आसा ती तुमकां पयलीं वेवस्थीत गायड करता. तुमकां कितें कितें सामान लागतलें, कोण कोण मनशां लागतलीं, विधिवत सगळें करता. आनी तांचें कशें आसता, विधी करतना दोनूय फॅमिली आनी व्हंकल आनी न्हवरो वांगडाच वेदीचेर जाय आसता तांकां. फक्त व्हंकलेक घेवन किंवा न्हवऱ्याक घेवन एकोडे अशें विधी ती एक्सप्लेन करिना. फक्त तांच्योच अटी आशिल्ल्यो की आमकां अशें अशें जाय, बोवाळ आसूंक जायना, आमी जें कितें एक्सप्लेन करता तेन्ना लोकांनी आयकुचें. आनी प्रत्येक जो लोक उपस्थित आसात तांचोय सहभाग ती करून घेतात. प्रत्येकाचो आशिर्वाद मेळचो म्हणून ज्यो विधी ती सांगतात त्यो ती मायकार सांगता, म्हणजे पयस सुद्दां तो आवाज पावता ती कितें करतात तें. आनी सगळ्यांचो सहभाग म्हणजे एक पॉझिटीव वायब्स म्हणटा पळय तश्योच आशिल्ल्यो, थंय नॅगेटिविटी अशी कांय ना. आनी यजमानपण करतनाय म्हाकाय तशें कांय जाणवलें ना की कोणाच्या तरी मनान अशें नॅगेटीव कितें येता म्हणून. तसो कांय म्हाका आडसर कशी कोणाची जाली ना. तुजें आनी पप्पाचें नातें तशें सांग. आनी पप्पा आय थिंक ही वॉज ऑलवेज सपोर्टीव आनी ही ऑलवेज वर्शिप्ड हीज वर्क, ही वर्शिप्ड हीज म्युजीक. सो दॅट इज समथींग दॅट मी एंड कार्तिक हॅव बोथ लर्न फ्रॉम हिम. जे कितें तुमी करता तें 100% दिवन करप आनी मन लावन करप. आयज आमी 21व्या शतकान आसा, बायलां दादल्यांच्या खानाक खान लावन काम करता, पण विचारांनी खंय तरी आमी फाटीं उरता. हाचेर तुका कितें सांगपाक जाय? आय थिंक फर्स्ट बायलांचेर जें इनिबिशन येता दॅट इज सेल्फ इम्पोज्ड.
पयलीं हें चिंतप जाता की लोक कितें म्हणटले, फॅमिली कितें म्हणटली, भायले आवटसायडर्स कितें म्हणटले. सो दॅट इनहिबिशन शूड नॉट कम. I think also as Indian women, we are naturally very sacrificial and we are taught to put our families first. We are taught to always think about others. So I think match sideline करप to some extent, put yourself first. I think about doing something that makes you happy. And it is always good to have ambition in life, no matter what stage you are at. Ambition असले जाल्यारूच मनीस फुडें सरता. खूब बरें दिसलें actually. It was very unexpected. खूप ओवरवेल्मिंग रिस्पॉन्स मेळ्ळो. मेनली इट वॉज पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीबडी, लायक ओल्डर पीपल, यंगर पीपल, यंगस्टर्सांनी खूब सपोर्ट केलें आनी इवन ओल्डर पीपल आर विलिंग टू मेक द चेंज. सो दॅट इज अ गुड फिलींग. तुमची अशी मेसेज कितें आसा आमच्या पळोवपा मदीं विधवा बायलां आसतलीं किंवा अशी म्हणजे ज्यांच्यांनी तुमी घेतिल्ले अणभव तशेंच घेतला आसतले तांकां तुमी फुडें सरपाक कितें सांगूंक सोदता? जेन्ना आमी हो निर्णय घेतलो, म्हणजे हांव यजमानपण करचें, हांवें कन्यादान हांवें करचें, गौतमीचें जें कितें आसा सगळें पुण्यवचन ज्यो विधी आसा त्यो हांवें करच्यो असो जेन्ना आमी निर्णय घेतलो तेन्ना आमच्या नदरे मुखार समाज नाशिल्लो. आमी समाजाक कितें तरी मेसेज दितलीं किंवा तातूंतल्यान समाजान कितें तरी बोध घेवचो अशें कांयच आमच्या तकलेन नाशिल्लें. आमचें फक्त एकूच हेतू आशिल्लो की गौतमीन खोशेन खोशेन हें लग्न करचें, दोनूय फॅमिलीचें बरे भशेन मिलन जावचें, दोनूय फॅमिली एकठांय येवच्यो बरे भशेन आनी हें लग्न बरे भशेन जावचें, इतलोच हेतू आशिल्लो. गौतमीक म्हाका खूश पळोवपाचें आशिल्लें, प्रथमेशाक खूश पळोवपाचें आशिल्लें व्हंकल न्हवरो म्हणून, इतलेंच. त्या वेळार कितें समाजाक आमी बोध दिता बीन असलें कांयच तकलेन नाशिल्लें. पूण मागीर ताचेर जो एक वारें सुरू जालें, म्हाका दिसता आमचे ज्येश्ठ पत्रकार बाबा संदेश प्रभुदेसाय आमच्या लग्नाक हजर आशिल्ले गौतमी आनी प्रथमेशाचे. गौतमीचे आमचे ते गौतमी ल्हान आसतनाच्यान ते आमचे शेजारी. गौतमीक ताणें ल्हान आसतना वाडटना व्हडलें जाता तेन्ना पळयलां. गौतमीचे विचार ताका खबर आशिल्ले. म्हणटकच म्हाका दिसता संदेश बाब तयारीनच आयिल्ले की हें लग्न एक कितें तरी धाडसी निर्णयाचें लग्न जातलें हो विचार घेवनूच ते लग्नाक आयिल्ले आनी तांणी हो विशय उखलून धरलो. आमच्या तेन्ना तकलेन कांयच नाशिल्लें. आनी जेन्ना मागीर तांणी एक तो व्हिडियो करून एक धाडसी निर्णय घेतल्या बद्दल दोनूय फॅमिलीक कॉंग्रेच्युलेट केलें तेन्ना आमच्या लक्षांत आयलें की बाबा अरे हय आमी हें केलें. कित्याक तेन्ना लग्नाचें सगळें सोंपिल्लें आशिल्लें. जें टेन्शन आसता, एक कर्तव्य जावन पडूंक जाय तें सोंपिल्लें. तेन्ना आमच्या लक्षांत आयलें दोनाय फॅमिलीच्या. पूण एक गजाल खरी की हातूंतल्यान नॅगेटिविटी खंयच येवना. सगळ्यांनी खंयच्याय थरांतलो लोक, म्हाका दिसता चड करून म्हणजे मायक हाचें हांव क्रेडीट दिवंक सोदतां. कारण एक जाणटी केन्नाय खंयच्याय गजालीक विरोध करता, जाणट्यांचो विरोध आसता. भुरगीं इजिली आपणायता, जाणट्यांचो विरोध आसता. पूण हांगा जाणटीच म्हजी माय फुडें सरिल्ली. सगळ्या कितें म्हणटा जी बंधनां येतात तातूंतल्यान भायर सरचे, परंपरेची थोडी बंधनां घालून दवरिल्लीं आसा आमी समाजान ती तोडची ह्या विचाराची आशिल्ली. म्हणून जावं. पूण जें कितें घडलां तें बऱ्या खातीर घडलां अशें म्हाका आतां दिसता. आनी जावंक जाय न्ही बदल, हें हळू जावपाक जाय. आमचे बरोबर आसा गौतमीचो धाकटो भाव कार्तिक. कार्तिक, आता तुज्या भयणीन येदें व्हडलें पावल उखल्ला, बरो निर्णय घेतला आनी भयण आनी तुजो भावजीय फामाद जाल्लो आसा, तुजी मम्मीय फामाद जाल्ली आसा. तुका हाचेर कितें दिसता? आमी खरें एक्सपेक्ट करूंक नासलें इतलें हें जातलें म्हणून. बट इट वॉज जस्ट लायक नॉर्मल थिंग फॉर अस. वी आर डुईंग अ वेडिंग एंड नॉर्मल ट्रेडिशन्स. इट फेल्ट लायक डिडंट फील लायक एनीथिंग इतलें व्हडलें जातलें म्हणून. सो डिडंट हॅव सो मच थॉट्स अबाउट इट. आनी कितें तूं सांगूंक सोदता? What do you say? आनी कितें सांगूंक सोदता? Okay, yeah, and I'm happy. But it's like everything has taken place in a nice way, and we had no difficulties, and everything went in a smooth way. So that is also a positive sign that we got. आमच्या आयच्या अस्मिता ह्या भागान आमच्या अस्तुरींनी खूब बरो विशय मांडिल्लो आसा. खंयच्याय कार्याक जेन्ना जाणट्यांचो आशिर्वाद आसता तेन्ना तें कार्य बरे तरेन फ्लरीश जाता आनी बरे तरेन सगळ्यांच्या आशिर्वादान तें कार्य बरे तरेन संपन्न जाता. हें आमी आयज पळयलें. आनी आदी बायलांक म्हणजे विधवा बायलांक मान सन्मान नाशिल्लो, तांकां कुशीक दवरताले. हे खंय तरी फाटीं दवरून लोकांचें न आयकनासतना ह्या कुटुंबान खरेंच एक बरें पावल उखल्लेलें आसा. आमचे दोळे उक्ते करिल्ले आसा. म्हणून तुमकां खूब खूब देव बरें करूं. खरेंच तुमी आमकां म्हणजे विचार करपाक लायला. बरें म्हणजे स्वता चिंतचे, लोकांचे घेवन बसप ना अशें तुमी आमकां जाणयिल्लें आसा, जाणून दिल्लें आसा. म्हणून तुमकां खरेंच देव बरें करूं. तुमी वास्कोच्यान इतलो टायम काडून आमच्या मदीं आयली, आमच्या चर्चा करपाक आमकां दिल्ली आसा. म्हणून खरेंच देव बरें करूं.
पळयत रावात अस्मिताय, पळयत रावात गोमंतक TV. देव बरें करूं.